नमस्कार. आयज आमी आसात ते करंजळ हांगासर आनी आयज राती 9 सुमार एक हांगासर गजाल घडली. म्हणल्यार एक इनोवा कारयेचेर एक गन शॉट जाले आनी तेज्या उपरांत जे मार्दोळ पुलीस हांगासर येवन तेणी चवकशी केली आनी त्याच प्रमाणे आतां पळोवपाक शकता की SP मार्दोळ पुलीस स्टेशनाचेर येयल्लो आहा, पण सद्या तरी कांय उलोवपाक शकना. त्याच प्रमाणे डॉग स्क्वॉड जावं बॉम्ब स्क्वॉड आनी फॉरेन्सीक टीम सद्या हांगासर ह्या स्पॉटार पाविल्ली आसा आनी तेंचें जें इन्वेस्टिगेशन हें चालू आसा. जो गाडयेन कोण आशिल्लो तेका ऑलरेडी तो कोण आहा तो तेका पुलीस स्टेशनाचेर व्हेला, पण सद्या अद्याप कोणें ही गन शॉट केली जावं कोणें बुलेट चलयले तें अजून कांय कळोंक ना. इनोवा गाडी 9797 एक रस्त्यार आसा आनी हो स्पॉट जावन आसा करंजळ हांगासर मणकय. आनी त्याच प्रमाणे जे शूट आवट जाल्लें आसा गाडयेचेर तितूर हारसो एक फुटला फुडलो फ्रंट गाडयेचो, पण कोणाक हितूर ती गन शॉट आहा ती कोणाक लागोंक ना, पण बुलेट शूट करून ते कोण तरी गाडी घेवन पळय अशें म्हणून हांगसर तांकां पुलिसांक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. आनी त्याच प्रमाणे जे मार्दोळ पुलीस स्टेशन जावं PI जावं SP जावं DYSP आहा हे फुडली जे इन्वेस्टिगेशन आहा तें तेंचें सुरू आसा. आतां सद्या एक जाल्लें आसा आनी आतांच ह्यो टिमी जे आहा फॉरेन्सीक आनी डॉग स्क्वॉड आनी बॉम्ब स्क्वॉड ह्यो तिनूय टिमी हांगासर आतां सद्या स्पॉटार येयल्ल्यो आसा. करंजळच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.